सो आयच्यान न्हू बाय आमचें काम करपाक स्टार्ट केलें. आता फर्स्ट हे कपडे धुयता आपले खंय आपापले कपडे धुवपाचे. हा हे बाय आमचे आता कपडे धुयतले सगळे. पापू धुयता न्ही राबा. कितें करता राबा. पापू धुयता म्हण सगळे तेजे टाबान कपडे आसता पळय ते हांव धुवपाक वचपाचें आसलें पूण ते आपूण धुयता खंय. सगळे काल पापू काल बेगिना आनी सगळे धुया सगळे धुय. हय पळय बटरफ्लाय बाबा पळय बटरफ्लाय पळय बटरफ्लाय पळय पळय बटरफ्लाय. उदक जाय राव ओपन करून दिता राव. घे पी बस आनी पी 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 नानी पी नानी पी गे. तशें करना ते तशें करना अशें करता ते खरा करूंक सोदता. पी बाबा गुड गर्ल भशेन पी रे बाबा नानी पी. सो तेका अशें बसोंक बीन वचोन लायक. सो तेका हांव ते वर्कर हाडूंक सोदतालें ते रावंड आसता ते म्हणजे अर्दें म्हाका म्हणटा तितून घातलें की पॅन अशें बॅन जाता म्हणून पूण आतां ते स्टेबल जाता. सो हांव ताका चिंततालें तसलें हाडपाक जाय म्हणून. सो सगळे घालून हॉलान भोंवताले म्हणून. बायक जाय गो के आनी हितून तेका आत्तां बेश्टे टॉपान बसयले ते भोंवंक सोदता तितून. सो सत्व करता बायक न्हू हॉटीन दीस कितें आनी घालूंकूच नासलें सत्व ते दिसा केल्लेलें पूण लेट जालो म्हणून खावपाकूय गावना. सो ते दिसा खावंक नासलें आनी बायक डेली दिल्यार मागीर ते खावपाक सोदना म्हणून हांवें आतां 2-3 दीस जाले मातशें गॅप दवरलेलें आनी आज घालतलें काय परत. सायड बाय सायड शेक पितालें. सो हे दिसांनी आतां रुटीन जालां म्हणजे फ्रांसीस शेक करता सद्दां म्हाका. हे म्हाजें हांव पीत नासलें न्हू सो हे आतां परत स्टार्ट केलां. मदीं म्हणजे स्टॉप केलें रातचें केन्ना दुदान घालून पितालें. सो मागीर आतां परत मागीर ते बेश्टें उडोवचें पडटलें म्हणून आतां ते यूज करता आनी एक्चुली बरें जाता म्हाका. आतां म्हणजे सगळ्यांक लॅक्चुअली मदरांक सगळ्यांक बरें एक्चुली. आनी मातशें व्लॉगींग करपाक गेलें तुमकां तो डबो दाखोवपाक गेलें आनी हांगा म्हाजें हें जाता हितून आरे देवा हितून मातशें स्टर करिना जाल्यार रोखडें हें जाता गम्स जाता. ना तरी जावना हांव सगळें हें जालें म्हणून क्लीन करता. मातशें जालें न्हू बॉयल बीन सगळें जालें की मम्मीक सेपरेट काडटा इल्लेशें कपान तिका पिवपाक मदीं आनी तेजे मागीर मातशें जॅगरी घालता बाय खातीर की बाय अशें डायरेक्ट खायना ताका मातशें जॅगरी घालचें पडटा. सो म्हाका कमेंट केलें मम्मीक बीन गोड घालून बरें म्हणून एक्चुली दिवपाक. काळें गोड आहा म्हाज्या कडेन हेजें माडाचें गांवठी गोड तेवूय हाडलेलें हांवें. सत्व कितें ब्लेशचें सुद्दां प्लेन पिल्यार सुद्दां बरें लागता. अशें कांय हें काय लागना तें आमी खीर बीन खाता ते पचके आसल्यार सुद्दां बरी लागना तशें सत्व काय ना. सत्व पिवंक शकता तुमी तें मातशें बरें जावपाक जाय दुदान बीन घालून. सो दूद बीन हांवें मातशें ऍड केलां हितून. हांव चडूय बायच्या खातीर चडूय दूद ऍड करना तातूंत. सो बायक पळोवया. आनी लास्ट टायम डॉक्टराक विचारलेलें डॉक्टरान सांगना म्हाका सजेस्ट केल्लें आफ्टर 1 year जालें न्हू की मागीर तूं काव मिल्क आसता पळय तें फीड करूंक शकता. सो पळोवंक जाय आतां म्हाका गांवठी हें दूद बॉटलींनी पयलीं हाडटालें हांव 6 म्हयने कितें हांव पितालें. सो म्हाका मागीर तें कशेंच खंय लागूंक लागलें म्हणून हांवें स्टॉप केलें. आतां बायच्या खातीर परत ऍड सांगचें पडटलें. तें दिदिल्या त्या सायडीक कोण घेवन येता. सो आजुनूय दिता ना दिता काय खबर ना तांकां सांगपाक जाय परत. आतां नेक्स्ट मंथान म्हाका परत आतां सद्या एक बॉटल दी म्हणून बायच्या खातीर. सो जेवणाचें सगळें जालें म्हाजें. आतां एक भाजी करपाक जाय. आज चिंततालो चिटकी करपाचें सांगतालो कशें चिटकीचो एक हें आहा स्टोरी आहा तुमकां सांगतालो. हें जावनी म्हाजें सत्व हें मम्मीक काडटा आनी बायक निवत घालता. बायक न्हिदयला आनी कवर केला ताका सद्या बेश्टें सकलूच न्हिदयला न्हू बेश्टें कितें मॉस्किटो बायटसून कितें जावंक जायना म्हणून कवर करता हांव ताका सकयल न्हिदयता तेन्ना. सो बाय न्हिदयलें बेश्टें तें रडटालें. न्हिदे गेलें एक्चुली ताका न्हाणोवपाक येवपाचें आसता ह्या टायमार. सो तिका सांगता मातशें लेट यो म्हणून की बाय न्हिदला म्हणून. वोदोळ न्हिदतलें आसलें तें करून 1.5 वरान न्हिदला आतां. सो आसूं न्हिदोन एका हांव म्हाजी फकत भाजी कितें करपाचें आहा ती करता आनी भाजयेची तुमची स्टोरी कितें आहा ती तुमकां सांगतालो हांव. तीच भाजी करता आतां तुमकां दाखयता खंयची ती. एका न्हिदोनूय सद्या लायट ऑफ करता मातशी. तेका न्हू पांय मातशें तेजे ओपन उरोंक जाय. पांय कवर केले न्हू नाल्यार उठटा. तरी पूण एक पांयान बंद केलें दिसता. आसूं हांव करतलें आतां ही चिटकी मिटकी भाजी. पॅकींग पेक्षा हांव पडोवंकूच नासलें हांवें. सो खंयच्यान बागायदारान खंयच्यान हाडलेलें याद ना म्हाका. बागायदारांचीच दिसता हय बागायदारांचो टॅग आहा. सो ही आतां भाजी करता तशीच आसलेली करूंक नासलें. सो हे भाजयेची स्टोरी सांगपाचें म्हणजे कितें जाणा ही भाजी न्हू दिदी न्हू सारकी बरी करता. आमी पयलीं म्हणजे लग्नाच्या पयलीं अशें म्हाका याद आहा आई बीन ही भाजी कशी करताली बारीक बारीक इतली बारीक अशी आमची वालपापडी वाल बीन जेता पळय तशी कट करताली. बेश्टो फोडणी घालताली सासवां कांदो तळसून घालताली मिरची घालताली ती शिजयताली मीठ घालताली सोय घालताली जाली अशी भाजी. आनी खूब जाणां अशीच करता एक्चुली तशी बरी ती. पूण म्हाका ती आवडनासली. केन्ना खातालें हांव इल्लीशी खाल्ल्यार खातालें नाल्यार स्कीप करतालें. एक ती मातशी तशी केली की कोडू कशी लागताली बॉयल केली की.
आणि दीदी न्हय वेगळीच टायप करता. दीदीगे 2-3 फावटी भाजी खाला. दीदी बरी इतली अशी मोठी कट करता. बरें कांदो टमाट बीन तळसून गरम मसालो बीन कोथमीर बीन घालून ही करता भाजी. आणि चपातीच्या वांगडा सुपर्ब लागता ही भाजी. हांवें म्हणजे खाल्ले तेन्नाच्यान म्हाका ही भाजी आवडटा. सो हाजें कितें जालें ना जेन्ना हांव प्रेग्नंट आसलें ना अरावंड केन्ना अशेंच हय बाय ना केन्ना ती याद न्हू अशें 6व्या-7व्या म्हयन्यान म्हाका न्हू अशें क्रेविंग कशें कितेंच जायनासलें. म्हणजे अशें रुचूच येयनासलें कितें खावपाचें अशें मन अशें कांयच जायनासलें. अशें स्पेशली अशें कितें खूब जाणां अशें जाता न्हू बाबा खावचें कितें मन जाता आपुणूच जाता म्हाका खबर ना. म्हाका कांय जावनासलें एक्चुली फ्रँकली स्पिकींग म्हणजे. सो हें जें मन म्हाका जालें अशें खावची रूच म्हणजे अशें म्हाका अशें रूच कशी दीदी करता पळय ती म्हाका खावपाची आसली. आनी दीदीक हांवें सांगलेलें पण दीदीक म्हणजे टायमच गावलो ना करतलें. आनी तेणें लास्ट म्हाका करून ही भाजी हाडलेली केन्ना ना 3-4 दीस पयलीं हांवें ती खाल्लेली. ती खावन हांव डॉक्टरागेर गेल्लें 3 दीस पयलीं. म्हणजे आयज हांव डॉक्टरागेर गेल्लें हें करपाक चॅकअपाक. मागीर 1 दीस सोडून म्हाका एडमीट जा सांगलेलें यो म्हटलेलें. सो तेच्या पयलीं सकाळचें म्हाका हें जाल्लें कितें वॉटर लीक जाल्लें. सो त्या खातीर हांव सगळें फुडें गेल्लें. तें तुमकां स्टोरी खबर आहा व्हिडियो पयला आसतलें. सो दीदी मागीर कितें जालें बरें जालें गो म्हणलें आपल्यान तुका भाजी हाडून दिली नाल्यार तशेंच तुजें हें उरतलें आसल्यार रूच तशीच उरतली आसली आनी बायची लाय खयतली अशें म्हणटा की भुरग्यांनी लाय खयता. कित्याक खबर ना म्हाका कांयच आयडिया ना. 2 दीस पयलीं आनी भाजी खाल्ली म्हणजे दीदीन करून हाडलेली. सो ती मातशी याद आहा म्हाका. सो आतां ही भाजी करता तशीच मातशी क्लीन करता मोठी मोठी कट करता आनी बेश्टी टमाट घालून थोडीसून करता भाजी. सो सेम टेस्ट जावचें ना ती दीदी खरेंच बरी करता भाजी ती. सो दीदी म्हणत जाल्यार परत कन्फ्युजन जातालें सुजत दिद्या. सो सोनी दीदी सुजत दिद्या दोनूय दीदी करता न्हू. सो तेच्यात कितें तर जालें सोनी दीदी आनी दीदी म्हाका दोगां जेन्ना म्हाका म्हणटा तूं सारकें सांगा खंयचे दीदी ते सुजत दीदी जाल्यार सुजत दीदी म्हण सोनी दीदी जाल्यार सोनी दीदी म्हण अशें म्हणटा. सो सुजत दीदीची स्टोरी ही सगळी भाजयेची सांगतालें हांव तुमकां. सो चलो हांव भाजी करता तो नाल्यार बाय उठतलें. खूब जाणां मिकूकूय विचारतालीं तुमचें मिकू दिसना म्हणून. मिकू आमचें सदांच चोरून लिपोवन न्हिदता थंडी खाता न्हू म्हणून पावस येता म्हणून न्हू गो मिकू. आज हांगा येवन आपल्या सोफाचेर न्हिदला तेजीचेर मिकूची स्पेशल. आनी मिकू आतां म्हणटा आपल्याक मातशें बरें कर म्हणटा बाय न्हिदला म्हणून. बाय न्हिदला जाल्यार आपल्याक तर बरें कर आं कितें आवाज करनाका तुज्या आवाजान बाय उठटलें ताका कर. अशें करना गो मिकू म्हाका भंय दिसता केन्ना ना तुजो. मागीर मिकू अशेंच आवाज करता आनी मागीर आमचें बाय उठता. हें बायक आयकोंक येयना. बायक आवाज करनाका म्हणल्यार आयकना माव 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 करता. ओगी न्हीद ताता कर ताता कर रे ओगी ताता कर आं म्हजें गूड गर्ल तें गूड गर्ल. आं आवय मसाज कर म्हणटा फकत अशें अशें कर म्हणटा तें आपल्याक बरें कर म्हणटा. अशें करपाक टायम ना म्हाका ओगी न्हीद आतां चल आदून येता. भाजी करपाचें म्हणजे अर्दी काडत सांजूच आपयता फोन स्टेप टू डावराचें म्हणजे पेमेंट बी जालो तें चॅक करपाक आपयलेलें. येयला काय म्हणून मोबायल घेवन तशेंच गेलें. ही भांगासान थोडेंसो क्लीन केला. थोडें क्लीन म्हणजे हेंचें सगळें हें काडलां सायडीकचें ते सगळे थ्रेड कशें आसता ते काडचें पडटा आनी मागीर कट करतले. पयलीं बरी बरी आहा तितलेच काडटा. मागीर हांव 2-3 पाकिटां हाडून हांवें तशेंच पिड्ड्यार केली. सायड म्हटल्यार सगळी क्लीन करूनच करया. ही पळय हांवें भाजी अशी केला. ही बेश्टे टमाट तळशिला आनी ही पळय चिटकी पळय कशी कापला मोठी मोठी तशी कापला. एक तर पळय तुमकां दाखयता विसरलें काय खबर ना फूल आख्खीच आहा पळय त्यात गावलेली थंय तर एक आहा फूल मोठीच आहा ही दिसता. ही न्हय ही पळय ही फूल आख्खी उरली असं न्ही म्हटलें. सो मातशी तळशिता हितून मातशें उदक घालता मातशें वाफोवन घेता मातशें स्टीम येवन मातशें हें जातली आनी मातशी हळद घालता गरम मसाला मातशी मिरची पावडर मीठ घालून जालें आनी इल्लीशी वयल्यान कोथमीर मारता. सो सेम टेस्ट जातलो काय खबर ना पूण ऑलमोस्ट तशी कशी खबर ना कशी करता तशी कशी केला हांवें. सो म्हाका एकदां कितें खाल्लें जावं अशें पयलें जाल्यार सुद्दां म्हाका कळटा बाबा तें कशें कितें करपाचें आनी कितें घालपाचें. तेन्ना ऑलमोस्ट तशेंच कशें टायप केला ती भाजी जाल्यार जाली नाजाल्यार खातलीच जावनी कशी. सो जालें आनी ऑलरेडी बाकीचें जेवण जालां. सत्व केलें तें म्हणजे इल्लें पितलें बायक म्हटलें तो पर्यंत कुकराक लायला पेस बेश्टो ताका एप्पल मातसो बरें म्हणून सांजो ताका एप्पल वेट करून बरयता इल्लो असो एक स्पून खातालें. आनी आमचे व्हडले बाई न्हिदले पळय हांगासर व्हडले बाय आमचे शंकर म्हणटा हे व्हडले बाय आनी ते धाकटे बाय. व्हडले बाय आमचे न्हिदला म्हणटकीर कळलें का माव माव करता पळय हे व्हडले बाय आमचे आं. आनी धाकटे बाय खंय धाकटे बाय हांगा कपडे धुयताले ते तशेंच उडयल्या धुवना गो आजून कपडे बाय केन्ना धुयतले गो
त्या असं लेट करून घालता एप्पल तेका फ्रांसीस माम एप्पल माम माम मरे बाबा माम माम करता रे हय कर हय सगळे न्हिदला न्ही हे म्हाका वाज हाडटा हे पिल्लू म्हाका वाज हाडटा पिल्लो म्हाजो इल्लो असो पिल्लो मत्ती करता हो इल्लो असो पिल्लो म्हाका हांव कितें केलें बायनू न्हिदलेलें तशेंच हांव बेगीन बेगीन न्हाण बीन येयलें आनी जेवलें आनी आतां बसलां सगळें न्हिदलां आनी हें न्हिदना हें मातसो वच न्हिदलेलें हांव ते पर्यंत फास्ट न्हावन येयलें म्हटल्यार उठलें मागीर रोकडेंच आतां न्हिदाय ना काय करिना हे बाय कितें करता मस्ती करता हे चेडू मस्ती करता हांगा व्हीलचॅरान न्ही हात चिटत जाल्या तिती केदी मोठी लायला बायेन तिती लावपाक दिना पापू घालूंक दिना कांयच करूंक दिना कोणाक मारता थंय कितें गावले रे कितें तोंडान घालूंक सोदता रे बाबा ह्यो चेडू मुगो पापू कितें केला तुवें पयला ती तुजी तिती पयला केदी मोठी लायला तुवें म्हाका पळय रे बाबा सगळ्यांक दाखय रे तिती दाखय रे तुजी कोकोमेलन टन 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 टीव्हीर रे बाबा हांगा रे मोबायलार रे टीव्हीर पळयता पळय थंय टीव्ही लायला सगळें टन 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 कोकोमेलन बाबा मोबायलाचेर लायला बाय कोकोमेलन मोबायलाचेर लायला बाय शंकरान हांगा टॉर्च ऑन करून दवरलेलो आसता आनी हे पळय कितें करता हांगा तेजे पावडर बाय बाय काड तो पावडराचो डबो भितर गेला तो काड सोफाच्या वांगडा काड हाड चल तो पळय हाड आईच्या खबरे वचपाचें आसलें न्हू पूण कॅन्सल जालें फ्रांसीस गेला कितें कामा खातीर तो गेला तेज्या फ्रेंडांच्या वांगडा कितें तर तो येता म्हटल्यार आपल्याक 8:30-9 बीन जातले म्हणाले पळय आमी त्या टायमार गेल्यार गेली आनी मागीर परत एक पिकअप ड्रॉप कितें आहा दिसता सो ते आमचे मागीर पळोवया कशें कितें तर नाजाल्यार आमकां फाल्यांच वयचें पडटलें आयच्या खबरेक फोन करून हांव तिची खबर घेता नॉर्मल बरी आहा सद्या तर मातशें विकनेस आहा आनी ती म्हणटले आतां येना म्हणाली चवथ बीन लागीं पावला म्हणून आपूण आनी आतां बाय येना तुकाय सगळ्यांचे म्हणजे हें करचें पडटलें म्हणाली सगळीं असं म्हणा पण नेक्स्ट टायम मागीर येता म्हणाले चवथ बीन जावन सो पळोवया कशें कितें आतां हांव कितें चिंतलें इल्लेशें ड्राय फ्रुट्साचें कितें करतलें पूण ते खाजूर बीन घालून हें पळय कितें करता पळय नाटकां हें कितें गेला भितर कितें गेला रे बाबा काडला मरे बाबा काडला मरे चल खाली डबो मरे तो પછી टिकली पळय ताका आईन आयज लावपाक दिना ते मागीर ती अशी करून लायचे पडटा हेका सो चल पळयता फुडलें कितें जेवणाची तयारी करूंक जाय मागीर रोखडोच रात जाता रावता म्हटल्यार सो आतां हांव न्हू बेश्टे अशें कापा जाता जाल्यार कापा टायप करतलें ना लाडू टायप जाल्यार लाडू कशें कितें डेट्स कशे ग्रायंड जावन जाता ते पळयता सो बेश्टे ड्राय फ्रुट्साचे केन्ना अशें बेश्टे एक खावपाक अशें म्हाका आतां एक्चुली हे डेट्स आनी ड्राय फ्रुट्साचे ते हलवो टायप म्हणजे अशें कापां कशी गावता ती म्हाका खूब आवडटा सो बेश्टें तशेंच म्हणलें ड्राय फ्रुट्स सगळे घालून खाजूर बीन घालून सगळें मिक्स करून बेश्टें करतलें हे लास्ट टायम हांवें केल्लेलें केन्ना ना म्हज्या प्रेग्नन्सीन सगळे ड्राय फ्रुट्स मागीर ड्राय कोकोनट्स बीन घालून मातशें ते वेगळे टायप केल्लेले खावपाक बेश्टे भरून दवरलेले खूब केल्लेले सो आतां म्हणजे थोडेशें करतलें सांगा जायना बेश्टे थोडे कॅज्यू नट्स घेतला बदाम घेतला वॉलनट घेतला आनी थोडे किसमीस घेतला आनी ड्राय फ्रुट्स डेट्स घेता एका सीड्स आसता ते सगळे कट करून घेता दुसरे डेट्स आहा पळय एकदां केले ते ग्रायंड केले कित्याक लागून सो ते सारके डब्यान गावता ते सारके सॉफ्ट आसता सो ते खातीर म्हटलें हे हेजे करतले हेका सो केन्नाय बायक चुकोन हांव 1-2 घालता ओट्स बीन करता पळय ग्रायंड तेन्ना 1-2 बॉयल करता आनी हे घालता पूण हे आतां हांवें ताका बायकूय यूज करना कित्याक हेजे न्हू 2 डब्यान येता ते मातशें बरें येता एका हेजे स्किनी मातशें हार्ड कशें म्हणजे अशें सारकें लागता भशेन सो म्हाका ओके सो थोडे घेता कट करता आनी हे वच मिक्सरान ग्रायंड करून घेता तेच्या पयलीं हे सगळें मातशें रोस्ट करून घेता हलकेशें आनी तेच्या वांगडा हांव ऍड करतलें मातशें वायट तिळूय मातशी फोलोवन ऍड करतलें हितून मिक्स मातशें टेस्टिंगाक बरें लागता धाकटुलें पॅन दवरलें पयलीं गरम करून रोस्ट करून दवरता म्हणल्यार हे सगळें मातशें रोस्ट केलें मातशें मागीर थंड जातलें कॅज्यू नट्स मागीर घालता हे सगळें फ्राय करून घेता फर्स्ट बदाम फ्राय करता कॅज्यू न्हू मातशें हलकें फ्राय करतलें रोखडें काळें जातलें ना तें हे पण वांगडाच हे करून घेता थोडे फ्राय करचें ना बेश्टें आनी मिक्सरान ग्रायंड केलें न्हू सारको पावडर जातलो बेश्टें कुटोवन घेता मातशें मोठे मोठे हे जाता पिसीस जाता तशें आख्खे करीत जाल्यार तें बरें लागचें ना आनी समज कट करीत जाल्यारूय ते बेश्टें कुटून घेतलें ना जाल्यार फ्राय जाता मातशें हलकेशें रोस्ट करून घेता घालता हितून
त्याची नुसतं फ्राय करून काय ना काळे जातले रोकडेच आता वॉलनटूच जाता रोकडे फ्राय काळे पॉपअप जाता कॅज्यूनट सारखे काळे जातले सो हे सगळे मिक्स काडटा येतात आमी मातशे तीळ घालता पॉपअप जावपाक मातशे फुलयता ह्यो हे रोकडे काळे जाले पळय पुरो बंद करता गॅस ह्यो सायडी काडून हितून पॅनाक परत आनी चड गरम जातले आनी काळे जातले सो ह्यो मातशे कुटून घेता तो पर्यंत हे सगळे कट सेड्स काडटा आनी हे मिक्सरान ग्राइंड करून घेता असं सगळे ड्रायफ्रूट रोस्ट केले ते बेश्टे अशे कुटून घेता हितून मिक्सरान घालीत जाल्यार सगळें ग्राइंड जातले आनी डेट्स हे पॅन ग्राइंड करून घेता ते इल्लेशे जाले पुरो पूण खूब डेट्स घेतलेले इतलेशे सगळे हे सगळे इतले सेट्साचे घेतलेले आनी चड एक 10-12 घेतले आसता तरी इतलेच जाले पोवया मिक्स करून घेता हितूनच पयलीं सगळे कुटून घेता थोडे कुटून घेता पिठो जायना पुरो याचो पिठो घातला पण बदाम फुटना दिसता बदाम सेपरेट ग्राइंड करून घातले हांवें सगळ्यांनी कुटून घेतले बेश्टे सगळे मोठे मोठे बारीक मिक्स जाला सो हितून किसमिसूय घालता मिक्स आनी डेट्स घालता आनी सगळें मिक्स करून घेता कशें जाता पळय खावपाक बेश्टे गावल्या पुरो ड्रायफ्रुट्साचे खजूर बीन घालून म्हाका खूब आवडटा हे ड्रायफ्रूट चड जाले आनी खाजुराची चटणी कमी जाली पळोवया तरी पण कितें आहा ती बेश्टेशे रावंड करून दवरला हेजे मागीर धाकटे जाय जाल्यार बॉलूय करूंक शकता ना डायरेक्टली खावंक शकता पूण खावपाक मातशें बरें लागता टेस्ट एक मिक्स फ्रुट्स ड्रायफ्रुट्स मदीं टायमार सुद्दां खावपाक मदीं टू गूड बरें जाला तुमी ट्राय करूंक शकता अशें ड्रायफ्रूट मिक्स चिकी कशी आनी जाल्यार तुमी पिस्ता घालूंक शकता म्हाजे ते पिस्ता आसा पूण ते हेजे सॉल्टेड म्हणून ते घालून तेजी टेस्टूच वेगळी जायत म्हणून